संपलेल्या फॅमिलीच्या आत्म्यांक मीस पेटयता ऑझी लुईस. देवाक आर्गां दिवन आनी राखण्या देवदूतांक आर्गां दिवन हे मीस पेटयता मिलाग्रीस फेर्नांदेश. आयज वेलिसिया एंजल फेर्नांदेश आपलो जल्माचो दीस मनयता. 6 वर्सां ह्या सुकिल्ल्या भुरग्याक व्हरतात. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून ह्या दिसान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसून. मोगाल आनी बाबांनो, तुमराची 2 तारखेर आमी राखणे देवदूत हांचें स्मरण करता, हांचो उगडास करता. देवान जोणेकल्याक एक राखणो देवदूत नेमला. ते आमच्या आदाराक येतात, आमकां राखतात. आयज तांकां उलो मारुया आनी तांचे मजतीन आमकां सगळ्या वायटांतली निवार म्हणून देवा कडेन ह्या दिसान आमी मागुया. हे पवित्र रितीन फावो ते कोणी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बग्यो सदांच वार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. सोमया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमया काकूट कर. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, व्हडा मोगान तुज्या दुताक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूंक आनी तांच्या सांगाता सुर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलों. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलें आयक. ताचेर कळपो नाका. असली चूक तो तुका बक्षिचो ना, कित्याक ताचें सगळें म्हजें नांव आसा. चुत्रायन ताचो ताळो आयकुशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगळें करची जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार येतलो आनी तुका अमोनिताच्या, हितीतांच्या, पेरिजितांच्या, कानानकारांच्या, हिविटांच्या आनी जेबुसितांच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सगळ्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जो मनीस भोव त्या देवाक शेरोना येता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेक विराट घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोदतल्या
शिकारीकाराच्या पासंतलो आनी मोर नालीक पिडींतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाखां खाल तुका आस्रो दितलो. जबाब: देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यात. रातचे दास्तेचो वो दिसाचो सोदलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक वो दोनपारचो नास करतले ओरिश्टाक तूं भिवचो नाय. जबाब: देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यात. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या थोंवू सरशी पिडा पावचीच ना. खंयच्याचूय तूं विशीं तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब: देवान आपल्या दुतांक राखून दवरल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सगल्या ताच्या दोलबारानो, ताची खुशी पाळटोल्यांनो, ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गराज्यांत सगल्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुडें ताका उबो केलो आनी म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुली भुरग्यां वयर बरीं जाल्या शिवाय स्वर्गराज्यांत तुमी भितर सरची नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गराज्यांत सगल्याकून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुगाल भयणी भावानो, आमच्या पुर्वजां मदें, जाणट्या आनी वडिलां मदें एक म्हणणी आसताली. ते सांगताले की गांवांत एक राखणो आसा. तुमच्याय गांवांनी असली खबर जाता आसतली. म्हज्याय गांवांत असली खबर जाताली. जाणटे म्हणटाले, हो गांव राखूंक एक राखणो आसा, बरो अतमतो. कसल्याय दुखाक ह्या संकटाक तूं सांपडशी जाल्यार हो राखणो येता आनी तुका वाटायता आनी मागीर नाच जाता. कितले सोत आसा हे कसले म्हणण्यांनी हांव नकळो, पूण आमचो भवाड जावन आसा की देवान आमकां राखणें देवदूत दिल्यात जण एकल्याक. देवान असले दूत आमकां नेमल्यात. हो जावन आसा आमचो भावार्थ. आनी ह्या राखण्या देवदुतां वरवीं देव आमकां वायटांतलो निवारता. तर आमी जोड एकले आमच्या राखणो देवदुताक उलोव करता. इंग्लीश भाशेन एंजल्स आमी म्हणटा. एंजल म्हणजे जो संदेश हाडटा, संदेश दितल्याक एंजल, आंगेलोस ग्रीक भाशेन म्हणटात, जो देवाचो संदेश हाडटा. आनी हेच राखणें देवदूत आमकां देवाची कृपा, देवाचो मोग आमकां हाडटात. तर आयज ह्या सुमरणा दिसा आमी देवा लागीं मागता, आमी आमच्या जिवितांत राखणें जावंक दुसऱ्याक सवे, दुसऱ्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक. अदीक करून ह्या तेंपार आयच्या दिसांनी जेन्ना हो पिडा रोग आमचे मदें आसा, बरें राखणें जावंक जे गरजेवंत आसा, दुखाक कश्टांक सांपडल्यात, तांकां आदार दिवंक जाता तितले आनी तांच्या आदाराक येवंक. हे परी आमी ह्या संवसारांत दुसऱ्यांचे राखणें देवदूत जातले.
हीच कृपा आनी बोल आयच्या दिसान देवा लागीं आमी मागुया. आमेन. सरस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनान देवाचो सरस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक वाडयन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां ओथमीक पिवोवन जातलो. ससनाच्या ससनान देवाचो सरस्परा देवा ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें सांग. म्हज्या खोट्यापणांतलो म्हाका धरून काड सरस्परा. सगळ्या म्हज्या पातकांतलो म्हाका तोड कर. म्हज्या भावा भयणनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुज्या तांत्रीक बलिदान आपल्या मानान आनी मोहिनीत आमच्या नाटकी पवित्र सभेच्या आदावाक सरस्पोर मानून घेवन भोव पवित्र देवा फावो ते परी हे वाकाणणेचे बलिदानांत वांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची काळजां तयार करून आनी ही आमची भेटोवणी तुका तुजे मुखार व्हरून पावून आनी जशें ते स्वर्गार थांबनासतना तुका वाकाणटात तशेंच तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारान तुजे वाकाणणेचें निरंतर बलिदान जावं. हें आमी मागता तुज्या पुतार जेजूचे नांवी. सरस्पोर तुमचे सव्या आसून तुमचे आमची काळजां उबारुया. आमी सरस्वता सरस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सरस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काली आनी सर थाय आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वाशी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाकाणटना तुजीच महिमा आमी वाकाणटा. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. तांकां जरी इतलो मान फावो तितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे मोहिमेन सोतोसा वयर सगार हिशोब नासलेले देवदूतांचो दरबार तुका मान दिता. तांची सांगाता तुका परिपात करून आमी सोतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सोरेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुत्सुकी तुका सोय सोय सोरेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. मुत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन पोस्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हटलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें
ते म्हज्या कुलासात करा. भारताचो तिसरो घोट घोटुया. तुज्या खुरसार आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदाराक आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचो पती बागेवन झुजे बागेवन दोन दुदा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगता मारून सासणाच्या सुखान आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना हीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो रात आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां उगोस आनी आमकां तायणीन पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे न्याक आमी बरमाशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिवी संसाराचे बापाक तुवें आमची काकूट कर. देवाची शिवी संसाराचे बापाक तुवें आमची काकूट कर. देवाची शिवी संसाराचे बापाक तुवें आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयाच्या जेवणान आपयल्यान की आमी सगळीं सुखाकी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांग.
प्रार्थना. बोव मोगाल बाबा, देवदूतांचो उणो आमा मनशांक खाण जावन तुवें आमकां दिल्याय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोषभरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता. ह्या संवसारी पयणांत जेजून एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड, आमचे वखद आनी गोठायेचें पोसण म्हूण उरकूंक ह्या आमचे सुर्गीच्या सांगाती आमचे मोदें सदांच जागे दवरूंक आनी अशें शांतीन आमी हें जिवीत जाल्या उपरांत तांचे सांगाता तुजे मुखामोळ रूप भोगूंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सगळ्यां आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.